फोंडे पालिकेचो एकूय कंपोस्टिंग युनिट चलना अशी टिका विरोधी गटाचो नगरसेवक व्यंकटेश नायकान केल्या। पालिका वाठारांतले नवे कंपोस्टिंग युनिट चलतात अशें सांगून नगराध्यक्ष रुक्मी डांगी बंडला मारता असो आरोप व्यंकटेश नायकान केला। सामको चड वास येयला मागीर बंद केलो। ताका भरपूर किडी येता भायर आतां पायपांच्यान। आतां तेंच्यान तो आतां प्लास्टीक धापला मागीर आतां उडयना ते वास येता न्हू रावपा जायना तो वास कसोच मनशाक कितें जाता भितर। म्युनिसिपालिटी म्हणटा आमचे कडेन 9 कंपोस्टिंग युनिट आहा चलता म्हणून आमी दाखयले त्या प्रमाणे आतां आमी पळयले ते भितर खंयचोच एक सुद्दां युनिट असो सारको म्युनिसिपालिटी कडेन चल्लेलो ना आनी लोकांची दिशाभूल केल्ली वता की आमी कंपोस्टिंग युनिट चलयता म्हणून। जर ते कंपोस्टिंग युनिट म्युनिसिपालिटीन जर वेवस्थीत चलयले आनी त्याच्या खातीर लागणारे जो स्टाफ म्हणजे कामगार जर घेतले आनी तो बरे भशेन चलयले जायत जाल्यार आमकां आनी व्हडली सायड हेची गरज ना गार्बेजीक। आमच्या निग्लिजनान म्युनिसिपालिटीच्या निग्लिजनान हें सगळें घडत गेलां आनी जर आतां पावस पायिल्ले कडेन आसा आनी ही जी गार्बेज अशी उरली जायत लोकांक रोगराई जातली। तेन्ना नगराध्यक्ष सांगत आसा प्रत्येक प्रेस कॉन्फरन्साक मिटिंगेक की आमची कंपोस्टिंग युनिट चालू आहा आमकां लोक गार्बेज घालपाक दिना। म्युनिसिपालिटी आपले कंपोस्टिंग युनिट आहा ते चालू करपाक सोदिना पयलीं म्हणल्यार आनी म्युनिसिपालिटी तशें कोण बाबा वर्करी तशें जाय त्या रितीन घेवपाक तयार ना की ते कंपोस्टिंग युनिट चलोय सारके। आमचे कडेन ते कंपोस्टिंग युनिट चलोवपा सारके मनीस ना म्हणून थंय आतां गार्बेज आमी पयल्या कंपोस्टिंग युनिट तितून प्लास्टीक पडलेली आसा तितूर कपडे पडलेले आसा अशे तरेन ते युनिट थंय बंद पडलेले आसा। गोवा क्रिकेट असोसिएशनान गणेशराज नार्वेकराची शिक्षा 1 वर्साचेर हाडल्या। क्रिकेट खेळपा खातीर वेगवेगळ्यो जल्म तारखो दिल्ल्यान जीसीएन गणेशराजाचेर 6 वर्सां खातीर बंदी घातिल्ली। गणेशराजान बरो खेळ केल्यार ताका फुडल्या वर्सा रणजी पंगडांत सुवात मेळूं येता। दयानंद नार्वेकाराक कुशीक काडून जीसीएन नवी कमिटी वेचून काडली तेन्नाच्यान गणेशराज त्रासांत पडलो। 19 वर्सांच्या ह्या लेग स्पिनरान फाटल्या हंगामात रणजी खेळपाक सुरवात केल्ली। गणेशराजाच्यो कितल्योश्योच जल्म तारखो आसात अशी कागाळ दोतोर शेखर साळकारान पुलिशेंत केल्ल्यान हें प्रकरण गाजतालें। जीसीएन ह्या कागाळीची कांयच दखल घेवंक नासली। मात दयानंद नार्वेकार जीसीएंतल्यान भायर पडलो आनी सगळी परिस्थिती बदलली। नव्या कमिटीन गणेशराजाचेर 6 वर्सां खातीर बंदी घातिल्ली। 6 वर्सांची बंदी घातल्यार गणेशराजाचो करियर काबार जावपाचो। ही शिक्षा खूबच कडक आसा अशी टिका जाल्ली। जीसीएन आतां शिक्षा 1 वर्सांचेर हाडल्या। फाटल्या मॅनेजिंग कमिटी मिटिंगेन आमी डिसिजन घेतलो सगळ्यांनी की गणेशराज नार्वेकर हेचेर जी आमी 6 वर्सांची बंदी घातलेली ती रिलॅक्स करची म्हणून। कित्याक सगळ्यांचें मत अशें जालें की तेच्या सारक्या यंग भुरग्याक 19 वर्साच्या भुरग्याक अशी बंदी घालप जाल्यार तेचें क्रिकेट कॅरियरूच काबार जातलें। जरी तेणें मिस्टेकी केल्या आसतल्यो त्यो एखाद वेळ ताका खबरूय आसच्यो ना, कदाचित ते तेच्या आवय बापायक खबर आसतल्यो, त्या खातीर ताका शिक्षा जावची न्हू म्हणून आमी हें डिसिजन घेतलां की ताका 1 वर्साचीच बंदी दवरपाची आनी फुडल्या वर्साच्यान जेन्ना आमचो सिजन स्टार्ट जातलो तेन्ना तो कॅम्पाक येवंक शकतलो हांगा आनी BCCIच्या आनी गोवा क्रिकेटाच्या खंयच्याय टुर्नामेंटान भाग घेवंक शकतलो। तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो। इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।